भाजपाची गरीब कल्याण संमेलन येवजण फकत गोंयकारांक फटोवपा खातीर आसा। फाटल्या 10 वर्सांत भाजपाक कामगिरी करपाक अपेस आयला। ही येवजण हेच सिद्ध करता असो आरोप मुरगांवचो काँग्रेसीचो आमदार संकल्प आमोणकारान केलो। तशेंच येवपी विधानसभेत कोळसो समाज कल्याण येवजण्यो, अटल सेतू पूल आनी बेरोजगारीचे प्रश्न उबारतले अशें संकल्प सांगता। मजगती राज्य सरकारान कायदेशीर आनी टिकाऊ खणी सुरू करच्यो आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन 16B प्रकरणाचेर चवकशी करपा खातीर खाशेलो चवकशी पंगड म्हळ्यार SIT तयार करच्यो अशी विनवणी केपेंचो आमदार एल्टॉन डिकोस्टान केल्या। गव्हर्नमेंटान एक न्यू स्कीम जी तयार केलेली आसा आनी आयज ते आख्खे आमचे गोंयच्या ल्हानशा स्टेटीन ही स्कीम तेंच्यांनी लाभयलेली आसा। तेजें नांव जावन आसा गरीब कल्याण संमेलन। आयज BJPचो गरीब कल्याण संमेलन इज अ सर्टिफिकेट टू द प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉर देअर नॉन परफॉर्मन्स। आयज 10 वर्सां जाली हो गव्हर्नमेंट आयज सत्तेर आसा, हो BJPचो गव्हर्नमेंट गोंयांत सत्तेर आसा आनी हो तेंचो आयज तिसरो टर्म, थर्ड टर्म आयज तेंचो चालू आसा। आयज ह्या 10 वर्सां आनी थर्ड टर्मा भितर जी चालू आसा तेच्या भितर तेंच्यांनी आयज पर्यंत गोंयकारांक कितें दिलें, आयज आमच्या गोंयच्या लोकांक कितें दिलेलें आसा। आयज इलेक्शनाच्या पयलीं अशीच तेंच्यांनी एक स्कीम तयार केली आनी लोकांक फटयले, घर घर चलो अभियान, हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें। आनी आतां ते न्यू स्कीम घेवन येयलेले आसा ज्यो लोकांक परत फटोवपाक लागून गरीब कल्याण संमेलन म्हणून हो गोंयचो सरकार आनी हो सेंट्रलाचो गव्हर्नमेंट दिवपाक सोदता हे फक्त अडानीक आनी जिंदालाक। सो हेजेरूय आमी आवाज येता ते असेंब्लीन उठयतले। त्याच प्रमाणे सोशल वेलफेअर स्कीम जी आयज लोकांक मेळना, गेली 6 म्हयने 1 वर्स जाले आयज लोकांक तेजो बेनिफीट मेळना ह्या स्किमीचो, तेजे बाबतींत आमी उलयतले। सीफेरर्स पेन्शन जे आयज तांकां मेळना अजून पर्यंत, जे गव्हर्नमेंटान तांकां प्रॉमिस केलेले। करप्शन इन अटल सेतू ब्रिज जे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, गेल्या पार्लिमेंट इलेक्शनाच्या पयलीं हो इनॉग्रेशन केलेलो आनी अजून पर्यंत तो इनकम्प्लीट आसा। डेली उठून थंयसर ते हेतून सेतूचेर जे इश्यूज जाता जेचे भितर करप्शन आसा, स्पेशली आमचे कॅसिनोज जे गव्हर्नमेंटान उतार दिलेले गोंयकारांक, हे कॅसिनोचेर आमी जो इश्यूज आसा ते घेवन आमी असेंब्लीन तेजे बाबतींत आवाज उठयतलो। त्याच प्रमाणे जॉब्सान जी स्कॅम जालेले आसा तो इश्यू, त्याच प्रमाणे अनएम्प्लॉयमेंट हो इश्यू एक आसा मेजर इश्यू जो गोंयकारांक इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा। त्याच प्रमाणे आयज गव्हर्नमेंटाची जी परिस्थिती आसा, फायनान्शियली परिस्थिती जी आयज 27,027 crores आयज जी गव्हर्नमेंटाचे लायबिलिटीज आसा तो विशय घेवन आमी आयज असेंब्लीन तो विशय। आतां आमगेलें मायनींग बंद जालें कितलींशीं वर्सां जालीं। सो आमी मागता सरकारा कडेन की सस्टेनेबल लीगल मायनींग हें करचें, बेगिनल्या बेगीन करचें, विच इज लीगल एंड सस्टेनेबल हें मायनींग चालू करचें, हें आमी सरकाराक मागता।